తెలుసు. सगळ्याकिನ್ನ सुरव्याम आमगेले आराध्य देव श्री श्री राधा गोपीनाथालय आणि श्री श्री राधा गिरधारी चरणारी मिगल दंडवत अर्पण करता. त्या उपरांत आमगे जगद्गुरु श्री प्रभुपादाला चरणारी हांव दंडवत अर्पण करता असं. ताचे नंतर मिगेल गुरु महाराज परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराजाला चरणारी हांव दंडवत अर्पण करता. ताचे नंतर मिगेल शिक्षा गुरु हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभु आणि हिज ग्रेस श्यामकुंड प्रभु चरणारी मिगेल दंडवत अर्पण करता. तशीची हिज ग्रेस मुरलीचरण प्रभूला आणि हर ग्रेस सखीचरण माताजी चरणारी हांव दंडवत अर्पण करता. ताजे उपरांत हांगा उपस्थित सकळ वैष्णवाला आणि वैष्णवी चरणारी हांव दंडवत अर्पण करून आयच्या कार्यक्रमाचे आम्ही स्टार्ट करचे पळोया. हांगा उपस्थित सकळ वैष्णवाला आणि वैष्णवीले प्रार्थना करता हूँ कि आज मग दिलेल साहेब हांव लाइक करूं तशी म्हाका आशीर्वाद दियाची. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरु महाराज की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदिरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवते न इष्टकी. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव्य संयुतं पिबत भागवत रसमालय मुहुरर्षुभावुक. ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नाम जनो आचार्य पादाय निताय कृपा तथा नम ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष पाशादि शरणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हांव भागवत पुराण कोंकणीक अनेक अनेक थँक्स सांगता म्हाका हें साहेब दिलेले. ताजे निमित्त आम्ही क्लास घेता जी अप्रॉक्सिमेटली 45 मिनिट्स टू 1 आवराचे जाल्यार ताची प्रिपेरेशन खातीर आमकां एक 2-3 दिवस पडा. आमी देवाल उडगास करतात पडा. तांतू एक आमगेले एक मन लागता पडा. ताजे निमित्त अनेक अनेक भागवत पुराण कोंकणीक थँक्स. तशीच आयज आमी सेशन स्टार्ट करया. आयचे टॉपिक आमगेले 4 युगास. 4 युगास आमच्या शास्त्रांत आमकां बरयलेलें आसा. सांगिल्लें आसा 4 युग आसा म्हणून. खंयचे सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग आणि कलियुग. ह्या युगाचे थोडे आमी एक बॅकग्राऊंड घेवया कसं म्हणून. ब्रह्माला एक दिवसांतू 1000 चतुर्युग असतात. 12 घंटाचे एक दिवस. रात्री रात्री अपास 1000 युग असतात. दिवसाचे 1000 युग ब्रह्मा एक दिवसांत येतात. आणि त्या 1000 युगांतू 14 मनु म्हणा 14 मन्वंतर येतात. एक मन्वंतर अप्रॉक्सिमेटली 72 युगास. अप्रॉक्सिमेट 72 पॉइंट समथिंग कसं जाता. 72 युगास एक मनु या पृथ्वीक या ब्रह्मांडाक राज्य करता. आणि त्या 1000 युगांतू दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्या 1000 युगांतू म्हणा ब्रह्मा एक दिवसांतू 1000 युग येत पडा. तांतुले 28 युग पडा महायुग कल्प. त्या 28 कल्पांतू आमगे परम आराध्य देव ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर पडा.
तांणी या पृथ्वीर तांणी अपियर जातात प्रकट जाता तांगेल प्राकट्य नंतर इमिडिएटली कलयुगांतू कलयुग स्टार्ट जावका जाल्यार चैतन्य महाप्रभू प्रकट जाता हे आमगेल खातीर एक भारी एक विशेष युग हुआ कंप्लीट 1000 युगांतू ओनली हे एक युग अस 28th युग 28th कल्प तांतू दोन्ही ओरिजिनल श्री कृष्ण आणि मागीर कलयुगांतू चैतन्य महाप्रभू प्रकट जाताची या पृथ्वीर पण आमगेर मस्त भाग्य असं आम्ही त्या युगांतू आम्ही जन्म घेतला ताजी नंतर आणि विंगड 999 युगस पळा तांतू चैतन्य महाप्रभू प्रकट जायना ते पण हांव एक वेळा क्वेश्चन निमगिल्लें आय डोंट रिमेंबर टू हूम कोणाक निमगिल्लें म्हण उडगासना तेन्ना तांणी सांगिल्लें बाकीच्या 999 युगस पळा तांतू हरे कृष्ण महामंत्राचें वितरण जायना ओन्ली ह्या युगांत मात्र ह्या युगांत इतलें म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभून ह्या युगांतू प्रकट जाल्ले आशिल्ले आनी तांणी आमकां महामंत्र दिल्लेले आशिल्ले म्हणून ह्या युग एक मात्र आसा 28th कल्प ब्रह्माल एक दिवसाचे त्या युगान मात्र चैतन्य महाप्रभून येवन हरे कृष्ण महामंत्र दिवचे असता आनी हांव दुबईन तूं वर्केन एक लेक्चरांत आयकलेलें कंच युगांतू म्हळ्यार ह्या युगांतू 28th कल्पांतू द सिक्वेन्सस पळय ते चेंज जाता खंयचे सिक्वेन्स सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग आणि कलयुग बट हे एक सिक्वेन्स ह्या युगांत मात्र आसचे कितें म्हळ्यार हातूंत कृष्ण आनी चैतन्य महाप्रभू प्रकट जातात म्हणून बाकीचे 999 युगांतू महायुगांतू सुरवे सतयुग येवचे मागीर द्वापर येवचे मागीर त्रेता येवचे आणि मागीर कलयुग येवचे आता ह्या युगांत इंटरचेंज केसाला म्हळ्यार कृष्णान जन्म आयल नंतर इमिडिएटली नेक्स्ट युगांतू कलयुगांतू चैतन्य महाप्रभून प्रकट जावका आता कृष्णा नंतर इमिडिएट प्रकट जावका जाल्यार त्रेता आणि द्वापर युग इंटरचेंज जाता तेन्ना मात्र चैतन्य महाप्रभू कृष्णाला अपियरन्स नंतर कलयुगांतू अपियर जावचा जाता ह्या एक युग अशी आसा खंयच्यान तूं त्रेता सुरवे येता द्वापर मागीर येता आता ह्या आमगे 28th कल्प चलता असतो वैवस्वत मनुल काळ या वो काळ वैवस्वत मनुल तागेल मनवंतर चलता असो ही इज द 7th मनु ब्रह्माला एक दिवसांतू 14 मनु येतात तांतूल वैवस्वत मनु 7th मनु तागेल आता हे काळ चलता असो आणि हे कल्पाक श्वेत वराह कल्प म्हणून सांगता श्वेत वराह कल्प या कल्पाक नाव दिला शास्त्रांत आता आम्ही 4 युगा विषयी हे एक ब्रीफ एक फाउंडेशन दिलेलं आहे कसं म्हणून कशी युगाचे अपियरन्स जावचे आता फर्स्ट 4 युगांतू फर्स्ट युग असता सत्ययुग सत्ययुगाचे काळ आसपळा आयु 17,28,000 वर्ष असं 17,28,000 वर्ष त्याचे आयु सत्ययुगाचे आणि या 4 युगांतू सकळा की ना हॉड युग सतयुग मला दीर्घ ताजे ताजे कालावधी पळा 4 युगांतू सकळा की ना होड कालावधी सतयुगाक आसचे ह्या युगांतू धर्म पळा शास्त्रांत बरयला धर्म 4 पांयार राबून आस ते 4 पांय खंयचे म्हळ्यार सत्य तप दया आणि शौचम म्हळ्यार क्लेनलीनेस सतयुगांतू धर्म हे 4 पांयार राबून आस त्या निमित्त जैन पळय सतयुगाचे ते बारी प्रामाणिक जैन
एकमेका वटू लाइक करतानी राबचे, एक दुसराक हेल्प करचे, सपोर्ट करचे, रिस्पेक्ट करचे. आणि आमगे प्रकृती आस पळय ताजे नियम लायक करून फॉलो करचे. आणि सत्युगान तू प्राय पळय फ्लड, ड्राउट म्हळ्यार फेमिन, युद्ध, की आप भितर लढाई आनी जावचे ते पुरा ना सत्युगान तू कित म्हळ्यार जेन्ना पुरा एकदम एकमेकांक लायक करून तांणी सपोर्टांनी कर लायक करून तांणी राबताची तशीच तांणी प्रकृतीक तितले रिस्पेक्ट दिताची. तेन्ना ह्या धर्मात चार पाय आस पळय ते एक स्ट्रॉंग एकदम राबून आसता धर्म चार पायांनी कित्या म्हळ्यार लोक जेन्नाले मन एकदम शुद्ध आसता कोणालाय खातीर तांकां कपट, ईर्ष्या, तांगेल कसं वाईट तांगेल आलोचन करची तांगेल खातीर वाईट आलोचन करची त्या पुरा मन तू सत्युगान तू ना ती एब्सोल्युटली झिरो. त्या वेळार जेन्नाले सत्युगान तू नॉर्मली प्राय आस पळय जेन्नाले 1,00,000 वर्ष ते आशिल्ले 1,00,000 years. आम्ही हिरण्यकशिपू स्टोरी ऐकत आशिल्ले आयकलात सुमार वेळा आम्ही ऐकत हिरण्यकशिपू प्रल्हाद महाराजा स्टोरी 1,00,000 वर्ष आम्ही सांगतात कसाला म्हळ्यार तातूंत एक उदाहरण हिरण्यकशिपू ताणे ब्रह्माक प्रसन्न करच्याक एक अंगुष्टा बोटारी पायाच्या अंगुष्टा बोटारी एक पायार अंगुष्टा बोटार राबून ताणे 36,000 36,000 वर्ष ताणें तपस्या केला. त्या 36,000 वर्ष तपस्या केल्या नंतर ब्रह्मान ताका दर्शन दिलेलं हिरण्यकशिपूक. पण आम्ही आलोचन करियेत की इट्स अ लॉंग टाइम 36,000 म्हळ्यार लोकां प्राय 1,00,000 वर्ष आसताले सत्युगान तू आम्ही एक अनुमान करियेत. तशीच सत्युगान तू देव नाना प्रकाराचे अवतार घेता जाल्यार देवाले मुख्य कलर आस पळय सत्युगान तू ते आसचे व्हाईट कलर आसचे सत्युगान तू देवाले व्हाईट कलर. आणि देव कशी प्रकट जाता सत्युगान तू देवाला लक्षण कसं ना प्रकट जावचे एक तांगेल तांगेल वर्ण आस पळय कॉम्प्लेक्शन ते एक व्हाईट आसता. सेकंड तांकां 4 हात आसता चतुर्भुज रुपार येवची तांणी आणि तांगेल केस आस पळय त्या मॅटेड लॉक्स आसता मॅटेड म्हणजे जटा सांगतात पळय आजकाल आमी पळयतात ना नाय केंसां रुद्द आनी घालना जाल्यार भितर खुपसत पळय केस मागीर एक जटाधारी आमी सांगतात पळय तशी जटा तांणी धारण करून येतात. तशीच तांणी झाडाचे ट्री बार्क आसता पळय झाडाचे ते कसं सांगता रुखाचे ट्रंक आसता पळय ट्रंकांतून मागीर तांणी एक अवंगल कर एक नेशाक एक तांणी एक अवंगल रेडी करता ट्री बार्क सांगतात ताका इंग्लिशान आणि डियर स्किन हिरण चर्म आस पळय ते तांणी कॅरी करताची आणि आंगार एक सेक्रेट थ्रेड म्हळ्यार जन्नव तांगेलो आसता. हातान तू एक जपमाळ आसता एक दंड आसता दंड आणि एक कमंडलू सत्युगान तू देवान प्रकट जावचे हे लक्षण. आणि सुमार देव सुमार अंतू तांणी सत्युगान तू अवतार घेता जसे मत्स्य अवतार वराह अवतार नरसिंह अवतार आय थिंक प्रॉबेबली सत्युगाचो लास्ट अवतार तो नरसिंह अवतार सत्युग डिटिरिएट कैद जाता पड़ा एक सिस्टमॅटिकली त्या कैद जाता एकदम अचानक कैद जायना बट जशी जशी
लोकांले स्वभाव चेंज जाता पळा तेन्ना कळटा सतयुगाचो एंड आसा म्हणून. आणि ताचे बेस्ट स्टोरी आमकां उडगास केला री राजा हरिश्चंद्राली. त्या सतयुगाचे एंडार जाल्ले ह्या राजा हरिश्चंद्राली स्टोरी आमकां पुराणा गोत्ता कशी म्हणून. विश्वामित्रन तागेला राज्य तेन्ना राजा हरिश्चंद्र फुल ब्रह्मांडाचो राज किंग आशिल्लो राय आशिल्लो तो. तेन्ना विश्वामित्रन ताका टेस्ट करचे म्हणून ताणें तागेले किंगडम पुन्हा ताका निमगिल्या तूं दान कर म्हणून म्हाका विश्वामित्र मुनीन. राजा हरिश्चंद्रान तागेले फुल हे किंगडम आसा पळय राज्य फुल ब्रह्मांड त्या विश्वामित्र ताणें दान केलें. दान केल्या नंतर विश्वामित्रान राजा हरिश्चंद्राला दक्षिण निमगिली दक्षिण दी म्हणून. आता ताका दक्षिण दिवचें कांय ना कितें म्हळ्यार ताणें पुरा तागेलें राज्य ताका ऑलरेडी विश्वामित्र दिवन जाला. दिवच्याक तागेलें कांय ना. तेन्ना तो तागेले बायल आनी पुताक विकता आनी तांतू कसन मेळटा पळय ताका सतयुगांतू त्या दक्षिण म्हणून तो विश्वामित्र दिता. ती मस्त एक हॉट स्टोरी. तेन्ना लास्ट टायम मागीर जेन्ना तागेले चेडू तागेले मरता पळय हरिश्चंद्राल्या ताका स्मशान वर्गे ताका ताका जळोवच्याक पळय ताका एंट्री दिना ती कितें म्हळ्यार तागेलो दुड्डू ना तागेला काही दिवच्याक कसं ना त्या वेळार दुड्डू ना आशिल्लें. त्या दिवच्याक स्मशानांत तूं काही ना म्हणून तागेले चेडवाक ताका जळोवच्याक पळय ताका स्मशानांत तूं एंट्री दिनी म्हळ्यार दॅट वॉज थंय कळटा लोकांले नेचर कशी चेंज जाला. दिस वॉज ऑलमोस्ट लायक एंड ऑफ द सतयुगा राजा हरिश्चंद्र स्टोरी. मागीर देवान आनी मागीर मध्यस्थ करता ती मागीर विश्वामित्र सांगता हांव तुगे परिक्षा घेत आशिल्लो. मागीर विश्वामित्र वापस ताका पुरो राज्य आनी पुरो राजा हरिश्चंद्र वापस दिता आनी फुडल्या मनका वापस तो ऐश्वर्यवान जाता. तें सतयुगाचे एंड स्टोरी राजा हरिश्चंद्र. इट इज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ सतयुगा. सतयुगांतू देवाक प्रसन्न करचें ती विधी कसं नाशिल्ली म्हळ्यार तपस्या. लोक जैन तपस्या करचे आशिल्ले आनी तपस्या हजार कटल्यान वर्षां तांणी तपस्या करता आशिल्ले. जशी हॉडर मुनी आसा पळय कोण सिद्धी प्राप्त केला पळय तांणी सुमार हजार कटल्यान वर्षां तांणी तपस्या केला. त्या वेळार तपस्या मात्र एक एक साधन आशिल्लें देवाक प्रसन्न करच्याक. आमी पळयलें ना तूं आमी आयकलां पळय कशी देवकीन आनी वसुदेवान तांगेल्या फुडल्या जन्मांतू 12,000 की वर्ष तपस्या केल्लेले मागीर देव प्रसन्न जाता आनी तांकां वरदान दिता हांव तुमगेले पूत म्हणून जन्म येता म्हणून. तशी त्यांनी तपस्या करची आशिल्ली त्या वेळार. सुमार तपस्या म्हळ्यार एक मेडिटेशन म्हळ्यार एक ध्यान करचें देवाले मनांत. त्या ध्यान करून तांणी देवाल उडगास करून तपस्या करचें. हजार वर्स हजारो वर्स म्हळ्यार हजार वर्स तांणी तपस्या करची आशिल्लें सतयुगांत. तेन्ना मात्र देवान तांकां दर्शन दिवचें आशिल्लें. आता जशी जशी सतयुग एंड जावचो काळ आसता पळय तेन्ना लोकांले थोडे व्यवहार चेंज जाता. ಸ್ವಲ್ಪ तंतू तांगेले स्वभावांतूच आमी चेंज पळोवन आतां तशें आमी राजा हरिश्चंद्र स्टोरी पळयली पळय सुमार सकट स्टोरी आसा सतयुगा एंडांतू. हे आमकां कळटा की आतां लोकांले स्वभाव चेंज जाता. तशीच मागीर नेक्स्ट ह्या युगांतू ह्या चतुर्युगांत ताका महायुग सांगताची फूल 4 युग मेळ्ळे न्हू. सतयुगाले प्राय हांव सांगिल्लें 17,28,000 वर्स 28,000 वर्ष सतयुगाल प्राय. तशीच नेक्स्ट युग येता त्रेतायुग. त्रेतायुगांतू त्रेतायुगाल प्राय 12,96,000 इयर्स 12,96,000 इयर्स त्रेतायुगाचे प्राय आयु. तांतू धर्म आसा पळय सतयुगांतू धर्म 4 पांयार राबिल्ले. त्रेतायुगांतू धर्म आसा पळय 3 पांयार राबता. ताजे एक पांय आसा पळय मोडता म्हळ्यार जैन आसा पळय तांणी तितले त्या विशया वयर इतले
सिरियस आसनाची त्या कंचु पाय तो मोडतात तांनी त्रेतांतू शौचम क्लेनलीनेस त्रेतांतू चिके क्लेनलीनेस होऊन जाता सत्युगा पशी तर धर्मा एक पाय थंय मोडताची धर्म आता 3 पायार असतो आणि लोकांत पळा जेनांतू थोड्याची अशी मनांतू दुसऱ्याला गतेरी ईर्ष्या सांगू जायना जाल्यार तांणी दुसरा तांगेल मन आस पळय इम्प्युअर जाता दुसऱ्याला गतेरी सत्युग त्रेतायुगांतू तांणी प्रकृतीला रिस्पेक्ट त्रेतायुगांतू तितल्या करतात सत्युगा वरीच प्रकृतीक तांणी तितलं काय द्वापर आला आणि कलियुगावर के तांणी प्रकृती वटू तांणी तितले खेळनाची तांणी प्रकृतीक लायक रिस्पेक्ट करताची जाल्यार लोकल मन जनरल मनांत पळय थोड्याची अशी इम्प्युरिटी येता त्या निमित्त तांगेलो स्वभाव चिक्के डिट्युरिएट जाता म्हळ्यार चिक्के तांतू इम्प्युरिटी येता आणि जनरल आय प्राय आस पळय सत्युगांतू 1,00,000 वर्ष आशिल्ल्या त्रेतायुगांतू जनरल प्राय 10,000 वर्ष जाता 10 मागशी दाखवून 10 वता म्हळ्यार 10,000 वर्ष जाता आणि त्रेतायुगांतू देवाल कलर आस पळय अशी देव अनेक कलरांत येता बट प्रायमरी कलर मेन कलर जशी अंतू सत्युगांतू व्हाईट आशिल्ली पळय तशी त्रेतायुगांतू देवाले मुख्य कलर आस पळय तो रेड आणि सत्युगांतू देवा प्रसन्न करची विधी कसन म्हणारी यज्ञ यज्ञ म्हळ्यार अग्नी नव्हे अग्नी कलर कसा ना अग्नी ऑरेंजिश आणि रेडिश असत पळय ताकाची ह्या युगांतू देवाल कलर आम्ही शास्त्रांतू रेड म्हणून सांगेल आसा त्रेतायुगांतू देव कशे दिसता जशी आम्ही सत्युगांत पळयलेले देवाक 4 हात असता देव झाडाचे येता रुखाचे येता अंगल नेसता हातांतू कमंडलू दंड एक जन्नव असता आम्ही सत्युगांत पळयले तशीची त्रेतायुगांतू देव रेड कलरांत येता तांतूय चतुर्भुज अवतार येवचे तांणी देवान जाल्यार अंतू केस आस पळय सत्युगांतू मॅटेड हेअर्स आशिल्ले म्हळ्यार जट आस पळय तशी आशिल्ले हांतू त्रेतायुगांतू तांगेले केस आस पळय गोल्डन हेअर गळांतू तांगेले जन्नव आसता आंगारी आणि तांगेले वेपन्स कसन आहे शस्त्र कसन आहे लॅडल आणि स्पून लॅडल म्हळ्यार ते एक दिगची चमचे पळय ते आमी दाळी तोळ्यांनी घेताना एक लायक चमचे यूज करतात पळय ताका लॅडल सांगतात आनी स्पून म्हळ्यार चमचे सान आसता ते कित्याक म्हळ्यार देव प्रत्यक्ष रुपारी आता यज्ञांत लागचे सामग्री ना यज्ञांत आहुती घी घालका जाल्यार ताजेन घालचे ना आता लॅडलान दीग एक चमचे असता आणि चमचे सान एक चमचे असता ताजेन तांणी घी घालचे ना यज्ञांत ते 2 आयुध घेवन देवान त्रेतायुगांत प्रकट जावन आमकां शिकोवचें आमकां दाखोवचें की ह्या युगांतू म्हाका प्रसन्न करता जाल्यार तुम्ही यज्ञ करता आणि हे आयुध लॅडल आणि स्पून म्हळ्यार चमचा आणि चमची हे घेवन तुम्ही म्हगेल्या घी दिवन आहुती दिवन तुम्ही म्हाका प्रसन्न करी येत म्हणून तांणी आमकां एक देवान आमकां शिकोवचें आसा त्रेतायुगांत आणि ते यज्ञ कशें करचें आमगेले वेद आस पळय ऋग्वेद शामवेद आणि यजुर्वेद टोटल 4 वेद आणि 4th वेद आमगेलो अथर्व वेद जाल्यार हे 3 वेद आस पळय ऋग्वेद शामवेद आणि यजुर्वेद हांतू यज्ञ कशी करचे आणि त्या पुरा तांतू लायक देवान बरोवन दिलेले आशिल्ले वेदांत आणि देव आमकां त्या वेदां कशी बरयला पळय त्या लेकारीची आमकां देव शिकोवन दिता यज्ञ कशी करचें
त्रेता युगांत ह्या युगांत लो जैन पळय नॉर्मली धर्मिष्ठ असतात, तांकां धर्मा वयर विश्वास असता आणि धर्मिष्ठ असता ती, आणि देवाक प्राप्त करच्याक तांकां सिन्सियरली तांणी इंटरेस्टेड असतात. त्या दोन क्वालिटी आसवय जाल्यार सत्युगा म्हणके एकदम तांगेलो तू प्युरिटी ना दुसऱ्या खातीर स्वताल खातीर आसच्या पुरो, स्वताक तांकां गोत आसा तांकां देवाला वचका, त्या देवाला वचका जाल्यार तांणी कसन करका त्या स्वताल खातीर करताली, जाल्यार विंगडाक कशी करचें तांतूं तांगेली थोड्याची इम्प्युरिटी येता त्रेता युगांत. तशीच त्रेता युगांत देवाले केलो अवतार जाल्ले जशे आमी सतयुगांत पळयलेले वराह अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, तशीच त्रेता युगांत वामन अवतार, परशुराम अवतार आणि राम अवतार. आता सतयुगा दाखून त्रेता युग चेंज जाताना इमिडिएटली कळ्ळी लोकाले स्वभाव चेंज जाल्लेले, त्या चेंज जाल्या नंतर कळला की आता युग चेंज जाला म्हणून त्या टायमाचे मुनी आशिल्ले पळय ऋषी मुन्यांनी तांकां ते कळचें. साधारण लोकां तशी वगी कळना, जाल्यार मुनी आनी पळय तांकां कळटा की आता लोकल प्रभाव चेंज जाला म्हळ्यार आता युग चेंज जाता असं. जाल्यार ही त्रेता युगांत कशी एंड जावचें, भगवान रामचंद्र पळय देव तांगेल प्राकट्य पळय त्रेता युगाचे एंडार जावचे म्हळ्यार एट द व्हेरी नियर अबाउट एंड ऑफ त्रेता युगांत रामचंद्र देवान प्रकट जावचे आसा. रामचंद्र देवान टोटल 11,000 वर्ष तांणी राज्य केला. 11,000 इयर्स तांणी राज्य केला अबाउट. म्हळ्यार आमकां कळटा त्रेता युगांत प्राय आशिल्ले पळय लोकांले अप्रॉक्सिमेटली 10,000 वर्ष आसताले. कितें म्हळ्यार रामचंद्रान अयोध्यांत 11,000 वर्ष राज्य केला तांणी देवान. मागीर तांणी आता त्रेता युग एंड कशी जाली म्हळ्यार त्रेता युगाचे एंड जेन्ना रामचंद्र देवान तांगेल हांगा लीला रावणाक आनी मार न्हू ताजे नंतर लव कुशल आनी जन्म जाल्या नंतर आनी पुरा तांगे लील कैद केल्या नंतर पळय तांगे लील कैद कर न्हू तांणी सरयू नदींत जलसमाधी घेतली पळय. त्या घेतले नंतर मुनीले शास्त्रांत अशी सांगिल्लें आसा आनी त्या वेळार जे मुनी आनी आशिल्ले पळय तांणी प्राय सांगिल्लें आशिल्लें की दीस इज द एंड ऑफ त्रेता युग. कितें म्हळाली भगवान रामचंद्रन जलसमाधी घेवन तांगे लीला कैद कर न्हू तांणी वापस तांगेल्या वैकुंठ धामांत चमकली ती तांगेल धामांत चमकलीत म्हणून साकेत धाम तांगेल धाम रामचंद्र धाम खंयच्या साकेत धाम वापस चमकली ती. तेन्ना त्या वेळाच्या मुनीन आनी शास्त्रांत बरयलेलें आसा त्रेता युग कैद जाता म्हणून. त्रेता युगाची आयु सांगिल्लें आशिल्लें 12,96,000 इयर्स आनी मनशाल प्राय कितले आशिल्ले 10,000 वर्ष. जशी रामचंद्रान लील कैद कर न्हू अपास तांगेले धामांत वता तेन्ना द्वापर युग स्टार्ट जाता. द्वापर युगाचे प्राय कितली म्हळ्यार 8,64,000 इयर्स 8,64,000 इयर्स द्वापर युगाचे प्राय. ह्या युगांत धर्माला आनी एक पाय आसा पळय तो मोडता. सतयुगांत धर्माक 4 पाय आशिल्ले, त्रेता युगांत 3 जाल्ले, आता द्वापर युगांत धर्माक 2 पाय आसचे. त्या 2 पाय खंयचे सत्य आनी दय म्हळ्यार फर्स्ट शौचम क्लेनलीनेस त्रेता युगांत धर्माल पाय मोडता. द्वापर येवका जाल्यार धर्माला आनी एक पाय खंयचे म्हळ्यार तपस्या मोडता. आता धर्म 2 पायार मात्र आसा.
त्यांचे दोन पाय आहेत, सत्य आणि दया. द्वापर युगांतू जैन थोडे सेल्फिश जाता, ग्रीडी थोडेच, चढ नाही, एडवांटेज जाता सेल्फिश म्हणून त्यांनी स्वतः विषय त्यांनी मागीर आलोचन करचे त्यांनी स्टार्ट करतात. जैन चिके आळसाय करचे, जैन तू आळसाय येवचे, पोप येवचो आणि भौतिक विषयात भौतिक वस्तू पडा तांतू तांगेले एक आसक्ती येवची, या पुरा द्वापराच्या जैना लक्षण. इंटॉक्सिकेशन करचे, इंटॉक्सिकेशन म्हळ्यार कसं सांगता जी आमची गेल्यान तू नशा, हिंदी नशा सांगता जी, त्या पुरा द्वापर युगांतू स्टार्ट जाता. त्या कशी कळत म्हळ्यार आम्ही केलो सकट आम्ही देवा लील आणि ऐकला द्वापर युगान देवान येवचे आशिल्ले. आता सतयुगान तू देवाल कलर कसो नाशिल्ले, व्हाईट. त्रेता युगांत आशिल्ले रेड. तशीच द्वापर युगांतू देवाल कलर डार्क ब्लू, ब्लॅकिश ब्लू सांगेत आम्ही. आणि तांगेले प्रकट जावच्या कशी आमकां लक्षण कसं म्हळ्यार एक तांगेले कॉम्प्लेक्स डार्क ब्लू ब्लॅकिश ब्लू सांगतात पळा तशी. सेकंड त्यांनी येल्लो पितांबर वस्त्र धारण करचे. देवाल आंगारी कौस्तुभ मणी आणि श्रीवत्स चिन्ह असतात. श्रीवत्स आणि कौस्तुभ मणी चिन्ह असतात. आणि तांगेल पायान आणि हातान पळा अनेक लक्षण दिसतात. नाना नमनाचे तांगेले चिन्ह दिसतात. ती सुमार सकट चिन्ह असत त्या देवाल पायारी आणि हातांतू दिसतात. आणि द्वापर युगांतू देव तागे स्वतःला आयुध घेऊन येतात. आणि देवाल स्वतःला आयुध कसं ना सुदर्शन चक्र. द्वापर युगांत त्यांनी त्या देव घेऊन येतात. आणि हे आमगेल्या कसं म्हणाली ताजे कन्फर्मेशन कसं म्हणाली कृष्ण. द्वापर युगांतू स्वयं साक्षात गोलोक वृंदावन दाखवून ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर देव पडा कृष्ण ताण प्रकट जाऊच्या द्वापर युगात. आणि आम्ही पळेला नव्या आम्ही ऐकला ती आमच्या शास्त्रांत कितली सुमार कडेन बरयलेलें आशिल्लें. देव पितांबर वस्त्र धारण करता तांगे हृदयारी कौस्तुभ मणी आणि श्रीवत्स चिन्ह असता. तांगेल पाय नाना नमना चिन्ह असता. ती तांगेल कलर डार्क ब्लू कॉम्प्लेक्शन असता. हे आम्ही सुमार सकट आमच्या शास्त्रांत आनी ऐकलेलं आशिल्लें वाजिलेलं आसता. आणि ह्या युगान पळा आता सतयुगांतू देवाक प्रसन्न करका जाल्यार तपस्या करची आशिल्ली. त्रेता युगांतू यज्ञ करचे आशिल्ले. आणि यज्ञ सुमार सकट वर्ष करता आशिल्ले त्यांनी सुमार वर्ष अशी एक दिवसाचे 2 दिवसाचे यज्ञ ना सुमार वर्ष त्यांनी यज्ञ करचे आशिल्ले देवाक प्रसन्न करच्या. तशीच द्वापर युगांतू जैनान देवाक प्रसन्न करता तांगेल्या पूज करचे आशिल्ले. देव राय म्हणून किंग म्हणून तांगे पूज करचे आशिल्ले. ताजे उदाहरण कसं म्हणारी कृष्णाला जेन्ना युधिष्ठिर महाराजाला राजसूय यज्ञ जात आशिल्लें पळय तेन्ना अग्रणी पूज कोणाला जावचे म्हणून ते क्वेश्चन केलेलं आशिल्लें. तेन्ना भीष्म पितामहानी द्रोणाचार्यांनी सांगिल्लें आशिल्लें अग्रणी पूजा वासुदेवाल जाऊ का कृष्णाला जाऊ का.
आणि ती पूज कशी जाऊ का, एक रायाला आम्ही पूज कशी करतात पळा, त्यान आम्ही तशी जाऊ का म्हणून, म्हणून द्वापर युगांतू मूर्ती पूजा मला डेटी वर्शिप, आणि डेटी कशी एक राया म्हणके तागे तांगेला वर्शिप कर का, तांगे पूज कर का, लाईक करून तांका श्रृंगार करची की राया म्हणके, लाईक तांका भोग अर्पण करचे की फूल आणि परफ्यूम इत्र सांगतात पळा आम्ही, त्या पुरं लावून आणि त्यांनी देवाला पूज करचे शिल्ला डेटी वर्शिप. मग द्वापर युगांतू डेटी वर्शिप करचे शिल्ला. द्वापर युगांतू देवालय आणि देवालय फॉर्म स्वरूप तांगेल वरके नाही पूज करचे द्वापर युगांतू स्टार्ट झाला. आणि देवाल मुख्य फॉर्म कंचे प्रद्युम्न, शंकरषण आणि अनिरुद्ध. वासुदेव त्यांनी स्वतः असतात आणि अनिरुद्ध या तीन फॉर्मांवर काही द्वापर युगांतू तांगेला पूज करचे शिला द्वापर युगांत. सतयुगाक गोल्डन एज म्हणून सांगचे शिला. गोल्डन एज आम्ही पुराण आणि तिरुपती देवस्थान चमकलात ना, मोस्ट ऑफ द चमकल असताले ती तिरुपती तिरुमळा पर्वतार असं 7 पर्वत असं ताजेर मागेरी तिरुपती देवस्थान एकार असं त्या पर्वतच पडा सतयुगांतू गोल्डा जशील स्वर्ण जशील ते स्वर्ण त्या पर्वत पुरा. त्रेता युगांतू मला सतयुगाच्या सतयुगाक गोल्डन युग सांगता आशिल्ली गोल्डन एज सतयुगाक. तशीच त्रेता युगाक सिल्वर युग सांगचे स्टार्ट झालं. सिल्वर युग चांदी तेच तो पर्वतच पडा तिरुमलाच्या त्या ऑटोमॅटिकली त्रेता युगांतू सिल्वर कलर त्या जाता. सतयुगांतू गोल्डन कलर आशिल्ला, गोल्ड आशिल्ला, गोल्डन कलर आशिल्ला. त्रेता युगांत त्या सिल्वर झाला. तशीच द्वापर युगांतू द्वापर युग इज ऑल्सो कॉल्ड एज द युग ऑफ ब्रॉन्झ कांस्य. तेच तो पर्वतच पडा तिरुमलाच्या तो कांस्य कलर तू कन्वर्ट जाता द्वापर युगांत. आणि द्वापर युगाच्या एंड तू त्याचे ड्युरेशन कितले द्वापर युगाच्या सांगितलंय 8,64,000 इयर्स. आणि जेनाला प्रायस पडा दॅट केम डाऊन टू 1,000 इयर्स. 1,000 वर्ष जॅनल प्राय झालेला. द्वापर युगाच्या एंड तू महाभारत आणि महाभारत झालेला असेल. तेच महाभारतांतू फर्स्ट दिवसाची पडा युद्धाच्या तेच देवान भगवद्गीता आमका अर्जुनाक त्यांनी सांगून दिवन आशिल्लें फर्स्ट डे ऑफ द महाभारत युद्ध. आता हातू एक विशेष एक आम्ही एक पळयल्यार पळा सतयुगांतू एनिमी पळा दुश्मन त्या विंगड प्लॅनेटार आशिल्ले. एक प्लॅनेटार ना आशिल्ली विंगड विंगड प्लॅनेटार आशिल्ले. त्या कशी कळत म्हळ्यार हिरण्याक्षान पृथ्वी कस पळा आमगे पृथ्वी त्या ताणे समुद्रांतू बुडयलेले आशिल्ले. दॅट मीन्स हिरण्याक्ष वॉज फ्रॉम अदर प्लॅनेट. तेतून मात्र ताकद पृथ्वी डुबोवचे जालें ना नाल्यार कशी जात आशिल्ला. म्हळ्यार सतयुगांतू राक्षस विंगड प्लॅनेटार आशिल्लीची तशी जी त्रेता युगांतू त्रेता युग जशी आईल पळा तेन्ना राक्षस एक प्लॅनेटार आयली. एक्झाम्पल रावण श्रीलंकांत आशिल्लो आणि आमगे रामचंद्र देव भारतांत आशिल्ली. म्हळ्यार एक प्लॅनेटार आयली तांणी. सतयुगांतू विंगड विंगड प्लॅनेटां आशिल्ली. त्रेता युगांतू एक प्लॅनेट आयली तांणी. असुर आणि सूर देवता आणि असुर
द्वापर युगांतू शत्रू एक फॅमिलींत आयली. ताजे एग्जाम्पल कसं म्हळाली महाभारत. कौरव आणि पांडव त्यांनी एक फॅमिलींत आशिल्ली ती. कौरव धृतराष्ट्राल चेडूव आणि पांडव पांडुल चेडूव, फॅमिली एकच. एक फॅमिलीन मागीर कॉन्फ्लिक्ट जावचे म्हळ्यार लोकांले जेनाले मन इतले इम्प्युअर जाल्ले, इतले दुष्ट जाल्ले तांणी भितर येता तांत इम्पॉर्टन्स कसं जाला तर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स तांतू मस्त प्रायोरिटी तांगेले तांतू तांगेले चड जीव दुडवारी राज्य हांव मिगेल राज्य कसला दिवका विंगडाक तागेल उलटा तागेल राज्य हांव खांपता, युद्ध करता, जिंकता तागेल राज्य. ह्या पुरो द्वापर युगांत लोकां जेनाले मेंटॅलिटी चेंज जाले. तशें हांव सांगील पळय फुडें जेन सेल्फिश जाले द्वापर युगांत स्टार्ट जाले तशी तांणी कोप येवचे, भौतीक विषय भौतीक आसक्ती वस्तू वयरी तेंच वाडले. व्हडलांक रिस्पेक्ट दिवचे हुणे भितरी राज्या खातीर दुडवा खातीर त्या वेळार दुड्डू नाशिल्ले जाल्यार गोल्ड आशिल्ले पळय ताजे खातीर लढाई जावची ह्या पुरा द्वापर युगाचे लक्षण आशिल्ले. आता द्वापर युग कैद जावचे कशी कळलेला शास्त्रांत कशें बरयलेला जेन्ना कृष्ण तांगेले पुरा लीला आनी कंप्लीट कर न्हू मागीर तांकां एक बाण लागिले एक हंटरान तांकां एक बाण मारलेले तेन्ना तांणी मागीर तांगे आपास गोलोक वृंदावनात चमकली ती पळय तेन्ना एक्चुअली शास्त्रांतू आनी मुनीन सांगिल्लें आशिल्लें द्वापर वॉज स्टार्टेड फ्रॉम दॅट मुमेंट जेन्ना कृष्ण वापास आमगे तागे लीला आनी कैद कर न्हू वापास गोलोक वृंदावन ओरिजिनल गोलोक वृंदावनात चमकली पळय तांगे धामांत दॅट वॉज द स्टार्टिंग ऑफ कलियुग. जाल्यार ताजे प्रभाव आसा पळय कलियुगाचे आता आता आमी पळयतात न्हू सतयुगा दाखून त्रेतायुगा येवचे कशी जालें म्हळ्यार लोकांले होगूर 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 कॅरेक्टर चेंज जाल्ले तेन्ना व्हड ऋषी मुनीक कळ्ळें की आतां सतयुगा दाखून त्रेतायुगा आमी एंटर केलेत म्हणून. आता आमगे घरकड एक साधारण सिंपल एग्जांपल दिल्यार पळय फॅन आसा पळय फॅन त्या फॅन आमी स्विच ऑफ करता केल्या नंतर फॅन स्वल्प वेळ थंय घुंवतना तशीच कृष्णान हे मर्त्य लोकांतू आमगे पृथ्वीरी तांगे लील कैद केल्या नंतर वापास तांगेल धामांत वत्तानाची कलियुग स्टार्ट जाला जाल्यार ताजे प्रभाव केन्ना कळ्ळो परीक्षित महाराजाक जेन्ना धर्म एक पांयार राबिल पळय धर्माल तीन पांय ना एक पांयार धर्म राबला आनी ताका कोण की एक काळोची मनीस मारतस आनी बगलेन राबिली गाय रडतस ताजे प्रभाव तेन्ना कळटा कलियुगाचे स्टार्ट जाल्ले कृष्णान गेल्ले तेन्ना वापस तांगे धामांत जाल्यार ताजे प्रभाव परीक्षित महाराजाक कळटा जेन्ना तो धर्म बुल्ल पळयत पळय एक पांयारी तेन्ना कळटा कलियुग आयलो म्हणून. आता कलियुगा विशीं उलोवचें कसं म्हणाली सांगील तितलें उणें कलियुगा विशीं उलोवचें नाना नमन्याक प्रॉब्लेम कलियुगांत 12th कॅन्टोन तूं 3rd चॅप्टरान तूं 3rd चॅप्टराचे फर्स्ट श्लोक दाखवून वाजिल्ल्यार पळय केलो सकट श्लोक अशे कलियुगा विशयी कलियुगाचे एकदम लायक वर्णन केला कशी कलियुग इट्स हॉरिबल. आनी हे आतां हांगान कलियुगाचे जे स्टार्टींग मात्र मुखार कशी आसता कलियुग देवा बतून जाल्यार हांव थोडे एक लायन बरयला कलियुगात कसं कसं आमी पळयताची आनी शास्त्रांत कितले वर्स फुडें वेदव्यासान बरयलें द्वापरांतू एक विशय सांगचे आशिल्लें द्वापरांत पळय
ऍक्च्युली आमगेले वेद पूर्ण तर नाशिल्ले, सतयुगात दाखवून वेद आसत जाल्यारी तेन्ना श्रुती शास्त्र चड चलत आशिल्लें. म्हळ्यार देवान वेद काही बरयलेले ना आशिल्ले. कितें म्हळ्यार लोकल मेमरी इतली लायक आशिल्ली, एक वेळा गुरून सांगिल्ले ते शिष्य आसत पळय तांणी आयकल्यार तांकां मना व्हरता आशिल्लें, तांकां उडगास राबता आशिल्लें पुरा. त्या निमित्त आमगेलें खंयचेंय शास्त्र आसा पळय that was not written in Satyuga, Treta Yuga and even in Dwapar Yuga. It was not written till the end of Dwapar Yuga. त्या बरयलेलें ना आशिल्लें. जाल्यार आमगेले वेदव्यास मुनी आसा पळय, काल गुरु पौर्णिमा आशिल्ली. कृष्णाला एक सत्यावेश अवतार वेदव्यास मुनी, पराशर मुनी आणि सत्यवती माताजीला पुत्र. वेदव्यास मुनीला त्रिकालदर्शी नव्हतांनी, स्वतः देवाल सत्यावेश रूप तांणी वेश अवतार तांणी त्रिकालदर्शी आशिल्ली. तांकां कलियुग तांणी ऑलरेडी तांकां कळलेलें कलियुगांत लोक जैन कशी आसताली, प्राय सानी बुद्धी कशी नाची, उडगास वर्के नहुणे. त्या निमित्त वेदव्यास मुनीन आमगेले सक्कड ते ग्रंथ आशिल्ले पळय त्या सतयुगांतू द्वापर युगाच्या एंडांतू ताका लिपीबद्ध केलेले, बरयलेले कोण म्हळ्यार आमगेले गणेशजी महाराजान. तेन्ना वेद आसा पळय त्या टायम पर्यंत वेद आसा पळय एक व्हड श्रुतीशास्त्र आशिल्लें. म्हळ्यार एवरी वन यूज टू रिमेंबर की इतलो पार्ट ऋग्वेदांतू, इतलो पार्ट श्याम वेदांतू, इतलो पार्ट यजुर्वेदांतू आणि इतलो पार्ट अथर्ववेद. त्या पुराणान मनांत आशिल्लें. जाल्यार वेदाक इन 4 प्रॉपर पार्ट्स डिवाइड करून बरयलेले त्या द्वापर युगांतू वेदव्यास मुनीन. ते 4 प्रॉपर पार्ट आणतो ऋग्वेद, श्यामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद म्हणून ते संकलन करून बरयलेले पळय त्या वेदव्यासान द्वापर एंड आणतो. ताची फुडें वेद म्हणून पुरा चारय वेदाचे नॉलेज आसा पळय जैनाक मनांतू श्रुती शास्त्र म्हणून तांकां उडगास आसता आशिल्लो पुरा. आता कलियुगाचे आमी लक्षण थोडे पळोवया कसं म्हळ्यार आता कलियुगांतू धर्म एक पायार आसा. एक पाय कसं म्हळ्यार सत्य. आता कलियुग स्टार्ट जावन 5,500 वर्ष जाला. जाल्यार हे 5,500 वर्सांतू आतांय थोडेपणी लोक सत्य उलयतात. एक 50-60 वर्ष फुडें पळय सत्य चड आशिल्लें. तेन्ना लोकाले जनाले उतराज मोल आशिल्लें. एक वेळा कोण कसं उलयत पळय मागीर तो करत आशिल्लो. चड न्ही, आज दाखवून एक 100 वर्ष फुडें पळयल्यार आमकां असं सुमार एग्जाम्पल मेळटाले की तांणी सांगिल्लें आशिल्लें मागीर तांणी करताची कितल्या जाल्यार आशिल्लें तितलें. आतां होगूर 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 सत्य वर्के लुप्त जातच. दही कशी गेली पळयतात ना, नॉन व्हेज खातच दही ना आता लोकांक. सतयुगांतू, त्रेता युगांत आणि द्वापर युगांतू मटिरियल प्रकृतीक आमी तितले रिस्पेक्ट दिता आशिल्लीची. प्रकृती म्हळ्यार तांतू विंगड जीव वर्के न्हिदतात ना, खाली एक ह्युमन मनुष्य जीव नाही, विंगड जिवाक आमी इम्पॉर्टन्स दिवचे आशिल्लें. झाडाक विंगड जानवराक पुरा जानवराक आमी रिस्पेक्ट दिवचे आशिल्लें. जाल्यार आतां कोणाय कांय म्हळ्यार दय ना आतां कोणाकय. आमी झाड वर्केन कट करताची, एक जिबे रुची खातीर आमी विंगड जिवा हत्या करून आमी खाताची. म्हळ्यार दय गेला आतां धर्म एक पायार मात्र आसा. तो पाय खंयचो म्हळ्यार सत्य. तो एकदम लुप्त जातच. थोडे आतां आणखी आसत लोक सत्य उलयताले, चड ना ती. सतयुगाचे लक्षण कसं म्हळ्यार लोकांले
दिस इज कॉल्ड एज ऑफ डार्कनेस. आता तो तिरुमलाचो पर्वत आसा पळय, सत्युगान तू गोल्डन आशिल्लो, त्रेता युगान सिल्वर जालो, द्वापरान तू ब्रॉन्झ कांस्य कलर जाल्लो. आत्ता आम्ही खंयचे पर्वत पळयतात पळताय तिरुमलाचे, तो काळ आसा, डार्कनेस, काळ. बिकॉज कलयुग इज द एज ऑफ हिपोक्रेसी. मला दाखवचे चढ, भितर काय ना, त्याला बाहेर आपण दाखवू चढ की हा अशी अशी. मनान पुरा नाना नाक नातील पुरा विचार येवचे, दुसऱ्या खातीर ईर्ष्या येवची, तांगेल वाईट जावो तशी आम्ही आलोचन करचे. या पुरा कलियुगात लक्षण. धर्म कशी ना, क्लिनिनेस शौचम कशी गेला, सहिष्णू ना ती लोक, ज्यांना सहिष्णू ना आत सहन जायना कसं नाही. एक एक शब्द उलयल्यार पण आंगार येता आमगेल पुरा जाण. आता त्या नमना जैन जाला ती. दय कशी ना, प्राय हुण जाली, प्राय आता 100 वर्ष जाली. त्यावेळी 100 वर्ष कोण व्हरता, आता त्यावेळी ना. आता रिसेंटली आम्ही लास्ट पळयताची 30 वर्ष 42 इयर्स तू हार्ट अटॅक येता पुराण. म्हळ्यार प्राय एकदम आता उण जाला. बल बल उण जाला. द्वापर युगान तू भीमाला 1000 हस्ती बल आशिल्ले. आता आमकां बल येना. आजकाल ऍडव्हर्टायज येता मस्त त्या रिवायटल टॅबलेट्साचे ऍड आसा पळय. 30 वर्षान तो आमगेल पाय आनी पुरा आर्थरायटीस पांयारी आमकां जायना, बल ना. कलयुग ना, घोर कलयुग. त्यावेळी आता कलयुग स्टार्टिंग, मुखार कसन जाता देवा गोतू. मेमरी आमगेल उडगास शक्ती पुरा गेला. 2 दीस पुढे कसन खाल्ला आमकां उडगास ना. कोणे निमगेल्यार पळय 2 दीस पुढे मुगेल घर कसन रांदय केलेली. 10 मिनिट आम्ही आलोचन करताची. आमगेल मन एकदम जोर दिवं का अरे कसन खाल्लेलं आम्ही 2 दीस पुढे. त्या नमना आमगेल अवस्था जाला. कलियुगान तू दूध वाच्या इम्पॉर्टन्स चढ. कोणाला दूध आस पळय, तोची राईट आणि तोची होड मनुष्य. तागेला कॅरेक्टर तागेल कसं नाही कसंही असो, कॅरेक्टर इज नॉट इम्पॉर्टंट. दुड्डू आस म्हळ्यार ही इज ऑलवेज राईट. जेंट्स आणि लेडीज ಒಟ್ಟು काम करतालीची. विदाउट मॅरेज त्यांनी राबतालीची. त्या पुरा आमगे शास्त्रान पुढे बरयला. त्यात आयिल्लें लिव्ह इन रिलेशनशिप स्टार्ट जाल्लें. लिव्ह इन रिलेशनशिप कसाला म्हळ्यार त्यांनी सांगता ती एक दुसराक आमकां अंडरस्टँड करच्याक ओटू राबताची. ताजी नंतर केलो वर्स राबले नंतर आमकां जमलारी आम्ही वाडी करताली नाल्यार तो तागेल घरकडे ती तेगेल घरकडे जालें. त्या लिव्ह इन रिलेशन आता स्टार्ट जाला. लोकांक ब्राह्मण विल बी नोन. ब्राह्मण व ब्राह्मण म्हणून कशी कळताले, गळा जानो मात्र त्या जानो घाल न्हू तो नॉन व्हेज खातालो. ज्याला गळा जाणवस म्हणून कळता हा हो ब्राह्मण परिवाराचो. घरचे नाक नातील पुरो. ब्राह्मणाचे एकही तागेल गुण ना. ज्याला तो ब्राह्मण परिवारान तू जन्म घेतला पळय तो ब्राह्मण. क्वालिटी ना, गुण ना, कर्मान तो. जस्ट बिकॉज इज एन्सेस्टर्स तागेल आनू तागेल आजो तागेल पिज्जो ब्राह्मण आशिल्लो म्हणून हांव ब्राह्मण. लक्षण काय ना. एक मिनिट. तशीच मागीर ह्या युगान तू फ्लड येवचे. आम्ही पळयतात न्हय आता कितले कडेन पावस चड जाल्यार फ्लड येता. केलो कडेन पावसू ना ड्राउट येता. केलो कडेन जोर वार येवचे. टायफून कही टॉर्नेडो कही कसं नाना नमना नाव दिला आजकाल पुरा जाणांक हाका. शीं केलो कडेन शीं म्हळ्यार खंडापटी शीं जावचे. शाक जाला खंडापटी शाक जावचे. केलो कडेन बर्फ आनी पडचे. म्हळ्यार पुरा अस्त व्यस्त जाला कलियुगांत.
लढाई जाऊची आता आम्ही पळयतात ना. आता रिसेंटली आम्ही इंडिया पाकिस्तान पळयला ऑपरेशन सिंदूर. आता इस्रायल आला वॉर चलतं मग काही कोणालाही मन आणतो तर शांती ना या युगात. इट्स अ इट्स अन एज ऑफ क्वारल अँड हिपोक्रेसी. क्वारल ॲट अ व्हेरी हाय लेवल इट इज वॉर, आणि क्वारल ॲट अ लो लेवल इज बिटवीन हजबंड अँड वाईफ. तांगेल दोगांतूय किटकिट असतात ह्या युगात. मनशाक कायनच जावची चढ ह्या ह्या युगांतू पळयतात न्हू. नाना नमना जाता डिजीज स्टार्ट जाल्ल्या. एंग्जायटी, चिंता. चिंत कसं म्हणा खंयची ना पळय त्या वस्तू आम्ही आलोचन चढ करतात. आसील वस्तू आम्ही त्याक इम्पॉर्टन्स दिनाची. खंयची वस्तू ना पळय आमगेला ताजे आलोचन करून आम्ही आमगेला हेल्थ वाईट करतात कलियुगांत. शास्त्र विसरला ती ऑलमोस्ट. केलो लोक असतात आता थोडे लोक असतात जे कोण शास्त्र वाचितात ती, शास्त्रावर विश्वास करतात ती. जलारी जशी जशी कलियुग आनी मुखार वताल पळय शास्त्राक इम्पॉर्टन्स ना. शास्त्र कोणे वाजिना ती. राय आस पळय राय म्हणारी किंग, किंग म्हणारी कोण हांगात किंग ना डेमोक्रेसी म्हणारी हांगात कोण रुलिंग पार्टी आस पळय तांनीची जेनाक लुटताली ते आता आम्ही पळयतात. तांनीची तांनी चोर तांनीची खामच्या पुरा चोर तांनीची. लोकांक लुटची तांनीची जेनाक. कशी लुटचे टॅक्सीस आनी घालून नाना नमना टॅक्स हे टॅक्स त्या टॅक्स. आता म्हाका दिसता कलयुग थोड्या काळ गेले नंतर पळय आम्ही श्वास घेतात पळय ताजे टॅक्स येवच्या पुरो सांगू जायना. आता पण त्या फ्री असत. थोड्या वेळान आता तुम्ही नेचर दाखवून ऑक्सिजन घेतात पळय ताजे टॅक्स गव्हर्नमेंट लायतात सांगू जायना. तशी 12th कॅन्टोच्या 3rd चॅप्टर तू पळयल्यार पळय हांव थोड्या इतलेच बरयला बिकॉज ऑफ टाइम कन्स्ट्रेंट. सुमार सकट दिला कलियुगांतून नाना नमन्याचे आमगेले अवस्थ कसं म्हणून तांणी बरोवन दिलेलं आशिल्लें. जाल्यार कलियुगांतू एक लायक आशिल्लें एक गूण लायक कसं म्हळारी परीक्षित महाराजाक मस्त लोकाल वयर दया. सुखदेव गोस्वामीक परीक्षित महाराज क्वेश्चन निमगिता कलयुग इतलो वायट आसा लोकांक कसं जावचें. लोकल अवस्थ कसं नाही कशी लोक ज्यांना कशी मोक्ष मेळचो देवाक कशी तांणी उडगास करचो इतले तांगेल तू ह्या पुरा कलियुगाक प्रभाव आसला री तांगेल कसं अवस्था जाताली तेन्ना सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजाक सांगता ती कितलाय कलियुग वायट आसला री कलियुगा इतले लक्षण वायट आसला रे एक गुण लायक असत. तेन्ना सुखदेव गोस्वामी श्लोक नंबर 53 12.3.53 12th कॅन्टो 3rd चॅप्टर श्लोक नंबर 53 सांगता ती कलेर दोषो निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनात एव कृष्णस्य मुक्त संघ परम ब्रजे. कसं म्हणारी कलेर दोषो कलियुगांतू नाना नमना दोष असत. हे राजन परीक्षित महाराजाक सांगतात हे राजन कलियुगांतू नाना नमना दोष असत वय जाल्यार एक महान गुण असता अस्ति एको महान गुण एक महान गुण असत. तो गुण कसं म्हणारी कीर्तन. कीर्तनात एव कोणाला कीर्तन करचे कृष्णाला कीर्तनात एव कृष्णस्य आणि कीर्तन कंचे करचे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे कीर्तन करचे. हे कीर्तन केल्यार कसं जाता मुक्त संघ ज्यानाक मुक्ती मेळता मोक्ष मेळता थंय वतात तांणी परमव्रजेत परमव्रजेत म्हणारी देवालय धामांतू वच्चाक वो एक सिंपल वे. सतयुगांतू
कितले की वर्ष त्यांनी तपस्या करत आशिल्ले, त्रेता येऊन तू कितले की वर्ष त्यांनी यज्ञ करत आशिल्ले, द्वापर युगान तू कितले की त्यांनी मूर्ती पूजा आणि पुरा करत आशिल्ले, ज्याला कलियुगान पळय एक कीर्तन मात्र देवाल नाव घेतल्यार मात्र पळय तांकां तें पुरा इतलो पुरा कर न्हू फळ फळ मेळचें आशिल्लें पळय, ते एक कीर्तन करून आमकां तितलोच फळ आमकां कलियुगान तू मेळटा म्हणून सुखदेव गोस्वामीन परीक्षित महाराजाक सांगिल्लें आशिल्लें. तेन्ना ताजें हें कसं ना, कीर्तन करच्याक आमकां कोण शिकयलें कलियुगान तू, ताजे निमित्त देवान एक छन्न अवतार चैतन्य महाप्रभू रूप तांणी अवतार घेतिल्लो आशिल्ले. शास्त्रांत तू बरयला भागवतमाचे 11th कॅन्टोच्या 5th चॅप्टरांत तू 32nd श्लोकांत तू बरयलेलो आसा की देव कशी येता कलियुगान तू. लॉर्ड appears in golden yellow complexion. कृष्ण वर्णम त्विष अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञेर संकीर्तन प्राये यजंती सुमेधसः. कृष्ण वर्णम त्विष अकृष्णम, कृष्ण येता ज्याला नॉट इन ब्लॅकिश ब्लू कलर, द्वापराज कलर आशिल्ल्या देवाल त्या कलरांत येना देव, देव खंयचे कलर त्विष अकृष्णम गोल्डन कलरांत येता. कोणा लोटू येताली ती सांगो पांगास्त्र पार्षदम, तागेल पार्षदा वटू येता ती. पार्षद कोण आता कृष्ण कोण चैतन्य महाप्रभू, पार्षद कोण नित्यानंद प्रभू, अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, हे तांगेल पार्षद तांगेल लोटू येता ती. करतालीत कसं ना यज्ञ संकीर्तन प्राये, संकीर्तन यज्ञ कीर्तन करच्या देवाला, कीर्तन कंचे करच्या हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. यजंती यजंती म्हणारी उडगास करचो देवालो. कोण करताले सुमेधसह, सुमेधसह म्हणारी इंटेलिजंट क्लास ऑफ पीपल. कोण कोणाक बुद्धी चिक्के चांगस पडा तांणी मात्र संकीर्तन यज्ञ कर न्हू ह्या कलियुगांतू इतले दोष असेल कलियुगांतूय पडा आमगेल आमी उद्धार करी येता आणि देवाल लोकांतू देवाल धामांतू गोलोकांत आमी वापस देवाल कडेन वच्चे येता. सिंपल कांय करका म्हणना, बिकॉज कलियुगांतू कसं नाही प्युअर ना, यज्ञ करका जाल्यार त्यात द्रव्य आमकां मेळना, मूर्ती पूजा करका जाल्यार तितले टाइम ना देवाला त्या राबून तांगेल पूजा करची. पुराणाक आता आमी आयकतात ना कलियुगांतू कोणाकय पडा देवाल नाव घेवच्याक सांगता चलो आज थंय क्लास आसा, लायक एक भगवतगीता क्लास आसा, भागवतमा क्लास आसा, वचा आमी येद्रा तांणी कसं जाता ना ना टाइम ना आमगेला, टाइम वर केन्ना लोकांक ते ताका जी देवान कलियुगांत एकदम सिंपल केला, तुम्ही नामस्मरण कराची आणि नामस्मरण करता म्हणून देवान एक तोंडा भितर एक जीभ दिला. त्या आमी खंय वतान चमकून वतान बैसतान न्हिदेतान काम करतान जिबेन आमी देवाल नाव घेवं येता. ते एक सिंपल करून दिला देवान आमकां, सरळ करून दिला. जाल्यार लोकांक पळय ना टाइम ना, टाइम ना, सामकें दुर्भाग्य. आणि कोण नाव घेतात पळय तांतूय नानू अनुराग, तांतूय आमकां अनुराग ना. घेवच्या खातीर घेता जे हा दिक्षी घेतला नव्या त्या गुरु महाराजान सांगला 16 माळ करका करताची अनुराग ना ना देवाल नांवा वयर आमकां एक लवल्यम ना, एक आमकां प्रीती ना. करका एक मॅकॅनिक एक मशीन वरी मॅकॅनिकल आता जाला चॅन्टिंग सुमार जाणां मिगेल जाला, मिगेल विशय सांगता, मिगेल मॅकॅनिकल चॅन्टिंग
वो कलियुगा प्रभाव आता कलियुगा एंड कशी जाऊच्या कलियुगा एंडार पडा सॉरी टाइम चढ झाला जाल्यार आता एक लास्ट एक 2 मिनिटं कलियुगा एंड पडा देव कल्की अवतारार येवचे देवान कल्की अवतारांतू देव कोणा घरकडे अवतार घेतालो विष्णू यसा म्हणून एक एक्सॉल्टेड ब्राह्मण असतालो कल कलियुगा एंड आणतो त्या ब्राह्मणाला नाव कसं ना विष्णू यसा खंय असतालो युपीन ते आता रिसेंटली आम्ही एक नाव ऐकलं संभल म्हणून संभल गाव त्या गावांत तू तो ब्राह्मण त्या ब्राह्मणा घरांत तू देवाने अवतार घेवचे असता देव आयुध घेऊन येतालो खंयचे आयुध घेऊन येतालो तलवार आणि खंयच्यार येतालो घोड्यार आणि देवाला घोड्याचे नाव कसं नसताले देवरथ देवदत्त सॉरी देवदत्त घोड्याला नाव असताले आणि देव तलवार घेऊन जितले ये चोर असुर या पुरा नास्तिक मायावादी या पुरा असतात पळय तांकां पुरा देव तलवारान तांकां झीस मारतालो देव आणि ताजे नंतर ಸ್ವಲ್ಪ लोक कलियुग एंडान तू मनशाला आयु प्राय किती जाताला 50 वर्ष हायेस्ट आता 100 वर्ष सांगतात पळा 100 वर्ष ना 60-70 आरी 60-70 वांगताची आणि 70 क्रॉस जाल्यार तर बोनस 70 इज द लिमिट 70 नंतर कितले वांचतात पळा ते आमगेले बोनस दिवाळीन बोनस मेळता पळा कामारी तशी त्या 70 नंतर एक बोनस आमकां ज्याला कलियुग एंड येताना मनशाला हायेस्ट प्राय पळा 50 वर्ष त्या भागवतामान तू 12.1.11 अंतू सांगेल असं हायेस्ट एज विल बी 50 आणि मनशाल हाईट आस पळा होगूर 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 आनी काही उण जाता सतयुगान तू हाईट आशिल्लें 28 फीट मनशाल त्रेतान तू 21 फीट द्वापरान तू 14 फीट आणि कलियुगान तू हायेस्ट हाईट 7 फीट जाल्यार कलियुग एंड येता 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 ते हाईट अप्रॉक्सिमेटली 3 फीट की 3.5 फीट जाताले कलियुगान प्राय 50 वर्ष जाताले आणि तेदना देव सकाळांक मारल्या नंतर कोण उरतात पळय वांचतात पळय तांकां वापस देव त्या एनिलेशन जाता तेदना देव ह्या पुरा वापस देवांत आमी लीन जावचे आसता आणि मागीर वापस ब्रह्माने चतुर्युगाच्या वापस स्टार्ट करता आणि वापस सतयुग स्टार्ट जाता हे सांगून हांव आयच्या आमगेल्या कथाक कैद करता कसं नाही चूक जाल्यार जाल्यार मिगेल सांगेल कसं नाही म्हळ्यार रॉंग आसला री क्षम करता तशी म्हाका क्षम करा ती आणि अशीच देवाला प्रार्थना करता अशी म्हाका एक भागवत पुराण कोंकणीन अशी अशी चान्स दिवका म्हणून तशी मिगेल एक विनंती त्या निमित्त आमगेले कॉन्शियसनेस ऍटलिस्ट 4-5 दिवस एक लेक्चर रेडी करताच पडा त्या लेक्चर रेडी करका म्हणून एक वाजूच्यानी आमगेले स्टार्ट आसता मॅक्सिमम कॉन्सन्ट्रेशन आणतू आसता तशी भागवत पुराण कोंकणीक वापस एक नम्र विनंती जालेल तितली म्हाका तशी सेव दिया ती त्या सांगून हांव आयच्या आमगेल्या